पंचायत मंत्री माविनाक पडला गोंयांत सेटल जाल्ल्यांचे. आदी 30 वर्सां फाटले सेटल गोंयकार जाले, आतां 50 वर्सां फाटले. तारीख फाटी वचत आसा. हांवें पायलट केलें बील असेंब्लीन आनी हांव ते बिला फाटल्यान आसा. जुवारी नगर एरिया जी आहा तेका लागून हांवें केला. फर्स्ट क्लॅरिफिकेशन, जुवारी नगर एरिया जे फूल मायग्रंट आसा वा आमचे लोक 30-40 वर्सां थिंगा रावता, थोडे 50 वर्सां रावता, ते ती बिर्ला फॅक्टरी पयली आमी म्हणटाली, पयली जुवारी अग्रो केमिकल्स आमी म्हणटाले, जे जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आतां म्हणटा, आतां एडवेंट म्हूण नांव दिल्लें आसा. नांव चेंज जायत गेलां ते कंपनीचे. थिंगा जे आमचे मायग्रंट वर्कर रावता, दे आर एज ओल्ड एज द कंपनी, and I can say they are living there, they are born and brought up, the next generation and the next generation येयल्ले थिंगा केसीस आहा. हॅविंग सेड दॅट, ती एरिया म्हाका पडना, मायग्रंट हांवें फावर केला म्हणपाक. ती एरिया कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी, माय अर्स्टवायल कॉन्स्टिट्युन्सी, वेर आय वॉज देर फॉर 4 terms, and last 10 years I have already moved to दाबोलीम. दाबोलीम इतले प्रमाणान मायग्रंट्स नांव तांकां सांगपाक सोदता, आनी जुवारी नगर म्हाजी एरिया न्हू. सो हो आरोप म्हाजेर की हांवें मायग्रंट्सां लागून केला, हें चुकीची हें आसा. हे चुकीचे ते उलयता आनी बरयताय बीन. एक पेपर म्हाकाच ब्लास्ट करता, हांवें बील पायलट केला, हांवें म्हाका लागून हाडला. इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. दुसरें हांव एक सांगपाक सोदता, एक बील हाडला गव्हर्मेंटान, तेजे कितें ड्रॉबॅक्स तरी आसा, शॉर्टकमिंग्स आसा. आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान सांगला की ऑलरेडी आपण तेजे बदल हाडटा म्हूण. नांव चेंज करपा जाल्यार नांव चेंज करता. फुडले 2 म्हयन्या भितर जी असेंब्ली जातली तितून आपण चेंजीस करता म्हूण. बिकॉज वी वॉन्ट टू गो अकॉर्डिंग टू वॉट द पीपल वॉन्ट. सो तेका लागून ते केल्ले आसा. दुसरें म्हाका एकूच सांगपाक जाय, जे गोंयान गेले 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां रावता आनी जे हिंगा तेंचो जल्म जाता, इवन दुसरे कंट्रीनी आमचे कितले जे गोंयकार आहा, तेंची भुरगीं जेन्ना जाता, दे आर ऑफ दॅट कंट्री न्हू, तांकां स्ट्रेट सिटीजनशीप मेळटा. इफ दे वॉन्टेड टू डिबेट, वाय डीड दे वॉक आउट? ऑल दिस वूड नॉट हॅव हॅपन्ड. आफ्टर, इफ द ऑपोजिशन हॅज more blame than the government, had they waited in the house to debate and asked for a house committee, then perhaps government would have listened to their voice, and some of the bills would have gone to the house committee. They walked out without debate to make politics out of. सरकाराची माघार पळोवन विरोधकांचे वजन चडले. बिलाचो शब्द बदलपाची पावर खंय सीएमा कडेन ना, ती हावजाची प्रॉपर्टी. सरकार खंय फक्त पळवाटो सोदता. काँग्रेस आनिकूय आक्रमक. मी काल जे सगळे अनाऊन्स केले की 10,000 गोंयकार ही भूमिपुत्र यात्रा आम्ही साखळे व्हरतले, आनी तातूंतल्यान सामको जो लोकां भितर सामको बोवाळ चालू आसा, एक पळवाट काडपाक तो आतां सोदता. आमकां काय ना, पळवाट काय ना, गोंयकारांक हें बील ज्या तरेन हाडला त्या नाका, तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय, तेजेर डिबेट जावपाक जाय. आनी जेन्ना ताणें सांगलें की आमी तो शब्द बदलतले, हो शब्द बदलपाचो पावर हो मुख्यमंत्र्याक ना. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हावस. तें जर बील हें करता, जें आमी मागलेलें की तें चर्चेन जावचें, त्या बिलाक आतां कांयच अर्थ उरलो ना. जेन्ना मुख्यमंत्री सांगता तें आमी ड्रॉप करपाक जाय, नांव तें चेंज करपाक जाय. इट इज तें बील एज गूड एज हें जालें, तें नवीन करपाक पडटलें आनी तूं परत विधानसभेक मांडपाक पडटलें आनी परत तेजेर चर्चा जाय पडटली. आमकां ती चर्चाच जाय आशिल्ली. सो ते हेजेर सुद्दां आमी चर्चा करपाक जाय, लोकांची इनवॉल्वमेंट घेवपाक, लोकांनी सजेशन घेवपाक जाय. सरकार गोंयकारपणाचेर उठला. विजय म्हणटा अशिक्षीत मंत्री म्हूण खंय पास केल्ल्या बिलांचेर सल्ले मागपाचो प्रकार चल्ला. सो मुखेलमंत्री जे कितें उलयता, डोंट टेक हिम एट हिज फेस वॅल्यू. एज आय टोल्ड यू फर्स्ट, lying is in his blood. That is why he becomes a pathological liar. And he has now declared war on Goans. And this war, we are taking up the challenge on behalf of Goans and will fight him. In the assembly, outside the assembly, in the courts, outside the state, in the courts, everywhere. जो फोरम आसतलो थंय आमी गोंयकाराच्या वतीन ह्या गोंयकार विरोधी सरकाराचे अगेन्स्ट आमी झगडटले. ते अशें कित्याक सांगता फाटल्यान? अरे हार मान मरे ती. क्लियर सांग की आपली चूक जाली.
आपल्यान करपाचें तें करूंक ना आनी ताचे खातीर तें बील आपूण फाटल्यान घेता. नवें कितें येतलें तें येता तेन्ना पळोवया आनी एसेंब्ली जाता तेन्ना पळोवया. तें जातलें आनी लोकांनी सजेशन, लोक सजेशन खंयचें दितले? अरे आमदाराची सजेशन घेवंक ना तुवें? कसली सजेशन घेवं येता? यू कॅनॉट टेक अंडर द लॉ सजेशन. नाव इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाऊस. हाव यू कॅन टेक सजेशन? कसली सजेशनां म्हणटा? कोण एडवायस करता म्हाका कळना. खंयच्यान हाडल्या ते कोण भुमिपुत्र काय म्हणून आदवोगादूय बी म्हणजे थंयच्यान हाडले आसतले. ना जाल्यार कोण गोंयकार सांगतलो ताका हें म्हाका कळना. उरतूच ना मरे हाका. अरे तुवें पास करतकर आदी आनी सजेशनां कसली? कितें उलयता काय लोक सगळे अनाडी म्हणून समजता. परवरेच्या आमदारान खंय बिला आड मतदान करचें पडटा म्हूण बोवाळ घालून हावजांतल्यान कूस मारली. दुबावीत भुमिपुत्र परवरे चड भरल्यात म्हूण परवरे काँग्रेसीचो आरोप. If Rohan Khaute had that much of sense in him, he didn't need time to study the act. ल्हान भुरगो सुद्दां अशें पान पळयना फुडें सांगपाचो कितें रे काय म्हणून. पूण तुका सांगपाक कळना, तूं पिशापणां करपाक लागलो कित्याक तूं पप्पू. हें सिद्ध जाल्लें आसा. If anybody else was there, a sane person from Porvorim, you would have moved an amendment. You would have at least asked for division of votes, not shouted and walked away like this. Why did you do this? Because you didn't want to vote against the bill. सगळ्यापेक्षा चड भूमिपुत्र जे आसा ते रोहना कडेन आसतले, फक्त परवरीन न्ही गोंयभर. त्या भूमिपुत्रांक प्रोटेक्ट करपाक अशें करता. आज पासून ताणें एक शब्द काडलो ना. काँग्रेस पक्षान डिनाउन्स केलो, डिक्राय केलो तो एक्ट ऑलरेडी. बट रोहन खौटे हॅज नॉट डन एनीथिंग. Why? Because he wants to protect his Bhumiputras. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.